आता खबरो विस्तारान मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान गोय हांच्यांनी मेधा पर्रीकार रुग्ण सेवा केंद्र म्हापशेच्या जोडपालवान फुकट मेगा आयुर्वेदीक मेडिकल कॅम्पाचे आयोजन केल्ले। ह्या वेळार आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर, सचिव सदानंद तानावडे, पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर, आमदार ग्लेन टिकलो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हो कॅम्प 24 जून ते 30 जून मजगती चलतलो। ह्या कॅम्पाचे उक्तावण म्हापशेच्या पेडे स्पोर्ट्स संकुलान जाले। अर्डिक स्कोआ खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानच्या वतीन गेले 1.5 वर्ष भर आम्ही आरोग्य हेतूच्या इल्लेशे जास्त भर दिल्ली आसा। गेल्या वर्षभर आमचे 3 आम्ही दोळ्यांचे कॅम्प केले, जवळजवळ 4,500 आमच्या भावा भयणांक तपासले, जवळजवळ 2,500 हांकां चश्मा दिली आणि जवळजवळ 250 लोकांचे कॅटरेक्टचे फ्री ऑपरेशन करून दिले। तशें म्हणजे पयलींच्या वक्त्यांनी म्हजे बाबून म्हटले, आरोग्य सगळ्यात मोठें धन, तें जर आसत जाल्यार आमी कितेंय सगळ्यो गोश्टी करूं शकतात। आरोग्य नाल्यार धन वेगळें दुसरें धन आसतलें, पूण त्या धनाचो उपयोगूय आमकां करूंक मेळना। म्हणून आमचें सगळ्यांचें प्रथम कर्तव्य सरकार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून, की जास्तीत जास्त लोकांक ह्या व्याधी पासून जे कितें आमचे कडेन त्या व्याधी पासून मुक्त करप, ह्या दुनियात पयलो फायदो दिवप अशे तरेचें मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान बाकी सगळ्याच्या जोडपावलान हे सगळ्यो गोश्टी करीत आसा। फाटल्या म्हयन्याक असोच कॅम्प जालो डॉक्टर दाकडकराच्या हॉस्पिटलान, आनी हांव आनी सदानंद केलें ट्रिटमेंट घेवपाक। आमी 3 दीस ट्रिटमेंट घेतलो। सुरजान फोन केल्लो की मुद्दम यो आनी पळय म्हणून ट्रिटमेंट घेवन, आनी त्या प्रमाणे घेतलो। म्हाजी कितलींशीं वर्सांची दूख 3 दिसां भितर पयस जाली। आमचे महाराष्ट्राचे अहमदनगरचे म्हाका दिसता एक टीम आशिल्ली, तेंच्यांनी म्हाजे कण्याकू खंय तरी मणी हाडलेलो, फक्त मसाज करून। कितें समज आमचे केन्ना बॅकबोन प्रॉब्लम आसता, केन्ना गॅप आसता, नाजाल्यार फ्रोजन शोल्डर आसता, नी प्रॉब्लम आसता, दोतोर केन्ना कोता इन्वेस्टिगेशन MRI करता एंड देन एडवायज फॉर इमिजिएट ऑपरेशन। पण ऑपरेशन केल्या बद्दल वेदर यू बॅक टू नॉर्मल ऑर नो आमकां ते विचार करचे पडटा। आनी मागीर बाकीच्या फॅमिलीक भरपूर त्रास जाता। पूण म्हाका दरम्यान हांव काल आयज हो कार्यक्रम आसलेलो आसा, बरो कार्यक्रम with all different without operation हांव काल बेंगोला पावलो। आनी बेंगोला पावलो कित्याक आमच्या मतदारसंघात खूब आनी आमचे बरे कार्यकर्ते म्हणजे सपोर्टर्स तांकां प्रॉब्लम जाल्ले आसा, आनी ते ऑपरेशन म्हणल्यार भितात। आनी हांवूय खरें भिता वेन इट कम्स ऑपरेशन, वी गॉट अ बॉडी, नॅचरल बॉडी, वाय शूड ऑपरेट? एकदां ऑपरेशन केलें हें बरें जाता, समज एंकल बरें जाता आनी दुसरा प्रॉब्लम जाता मागीर। But there's something known as all this acupuncture, acupressure, मागीर nerves problem, मेन म्हणजे आमचो nerve आमचो nerve समज केन्ना प्रॉब्लम जायत जाल्यार वी हॅव टू ट्रीट दॅट पर्टिक्युलर nerve, नाल्यार बाकीचे प्रॉब्लम। हो जो ट्रीटमेंट जो आज घेतला आहे शर्मा कडेन, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आता 1 दीस घेतला, म्हाका मातसो थोडो आराम दिसला, पण ते कंटिन्यूस जातलें हें अजून म्हाका पटूना। पण पळया, समज ताणें कंटिन्यूस समज म्हाका बरो केलो सारको फिक्स जाल्यार ह्या एका मानपाचो ही देवान दिल्ली ताका एक देण आहा, ती तो लोकां पर्यंत पावयता। हेजे बद्दल फुडें सुद्दां हांव तो ट्रिटमेंट तेजो घेतलो। 7 दिसां भितर कसो रिपोर्ट ना तेजे राजस्थाना वचून घेतलो। पण हें जें आसलेलो हो एक चमत्कार असो दिसलो म्हाका, की गेली 25 वर्सां हांव सगळे कडेन ट्रिटमेंट घेता पूण खंयच हांव सक्सेस जावं ना। पण डॉक्टर शर्मान समज करीत जाल्यार हो एक चमत्कार जातलो, आनी उमेद येतली की फुडें आनी बरें काम करपा खातीर। हेल्थ बरें जाल्यार सगळें बरें, आरोग्य बरें जाल्यार सगळें बरें। आनी तें आरोग्य आज आमच्या श्रीपाद नायकान जें हांगा हाडलां गोंयांत, लोकांनी सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो आनी आरोग्या दृश्टीन ते बरें आसचें अशें हांव देवा कडेन मागतां।